Solvisvora Eklesia Sasna Sasna Nova Duka Solvisvora Eklesia Sasna Sasna Nova Duka Tu Bovera Tu Živojna Sogrea Kvarka Tu Bovodu Tu Bovera Tu Živojna Sogrea Kvarka Solvisvora Eklesia Sasna Sasna Nova Duka Solvisvora Eklesia Sasna Sasna Nova Duka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. मरून जिवंत जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबळेनो सगल्यांक तुमकां मागीर म्हाका स्वीकार ह्या मिसांत वांटो घेवंक. आज हे मिसांत आंतोनी आल्बुकेर्की आमचे बाबा सुद्दां मागता दुसऱ्या वर्साचो उगडास ताची गोची गोतात. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो तो भागेली जावंक मागतना निखिल विएगस हे आमचे बाबा सुद्दां मागुया. ताचो वाडदीस किरीत आशिर्वाद बापाचे ताचेर पडूंक मागुया. आमची भयण विक्टोरिया रोड्रिगीस अंतोल्ल्या तिका सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक मागुया. आनी बरे भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेवंक तयार जातना देवाचेर आनी आमच्या भाव भयणींचेर जायतो अपमान आमी केला देखून एक घडयोगीच रावन आमच्या पातकांचे बक्षणे मागून हे मिसा भेटेक तयार जावया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. हे सौभाग्य घेवन सदांच कुवार मारीक सगळ्यां दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somiaka kutko, somiaka kutko, Isaka kutko, Isaka kutko, somiaka kutko, somiaka kutko. प्रार्थूया. देवा आमचे सर्गीचे बापा, वाट चुकलोल्यांक तुजे स्वताचो उजवाड दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमच्या दिसा दिसपट्या जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेव खुरपेन आनी बोलान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विस्मिता कोत्तालो. मूख जाल्ल्यांच्या मुनलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी आलेक्झांद्रियेकार आनी त्या भायर सिलिसियेचे
आनी आजयेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कोडे वादविवाद करूंक लागले, पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलोयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासले. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लोंच दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें, आनी ते सोगले आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी सोबे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समोर्तीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलोलें आमी आयकलां, नाजारेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंतोण करतलो आनी मोइसेसान दिल्ल्यो रिती रविशो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार महाधर्मसभेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामोल एका देवदूताचें मुखामोल कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें, देवाचे ओळखा. जबाब, नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. सोगलीं म्हणया, नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. रास कुवोर म्हजे विरुद्ध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियालीत रावतलो. तुजे निवाडे म्हजो संतोष, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब, नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सोकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे तें म्हाका दाखय, आनी तुजी ओचोऱ्या मोनान घोलोवन नियाळटलो. जबाब, नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. फोटकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें कालीज. जबाब, नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वैमाव तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा तूं एकूच ओड्या आसलें आनी जेजू आपल्या शिसां सांगाती त्या ओड्यार चडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेले म्हूण
पोलतोडी रावन लोकांत पळयून तिबेरियसांत तावन आनीक ओडी तांणी उणें केल्ले त्या जाग्यार लागीं पावलोली. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण तांणी देखलें तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कफारनाहूम आयलो. तर तो तांकां थंय थोडीर मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी कुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बोगर उंडे खावन दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरतात तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. देवाक जाय तसलें काम करूंक आमी कितें करचें? भाव भयणीनो, आयच्या मिसांत वांटो घेवन घरा वयता आसतना हो विचार आमच्या मनांत गोट रिगुदी. जुदेव जेजू लागीं विचारतात, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आमचे भुरगीं इस्कॉलांत असायनमेंट म्हूण करतात. आतां लेटस्ट टिचरीचें काम तांकां दिवपाचें, असायनमेंट करात. कसले तरी सब्जेक्ट्सांचेर कितें जे शिकल्यात, कितें तांकां उगडास आसा, कितें ताणें आपणायलां तें पळोवंक टिचरी असायनमेंट म्हूण दितात. सकाळीं उठून आमचो एक एकल्याचो हो विचार जावंक जाय, आयच्या दिसा म्हजो असायनमेंट कितें? देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? हो सकाळी प्रश्न भाव भयणीनो आमकां येवंक जाय. अर्ली मॉर्निंग एज वी गेट अप, वॉट डज द लॉर्ड वॉन्ट फ्रॉम मी? देवाक मानता तसलीं कामां कितें करूंक जाय? सादे उतरांनी बाबा भयणीनो, कोण म्हज्या घरांत येता, म्हजे बराबर च्यायेक बसता, म्हजो सांगाती आमी हॉटेलांत जेवंक वयता, आनी जेवता आसतना च्या पिता आसतना मेजर प्रॉब्लेम आमचो गजाली करप, गॉसिप. देवाक जाय तसलें काम जायना तें. आमी वाटेर एकामेकाक मेवता, टेम्पटेशन टू गॉसिप. आमी सुपर मार्केटांत वता, बाजारांत वता, एपार घेता, जो कोण आमकां वस्तू विकता ताका थँक्यू म्हणप, ताका एक हांसो दिवप, अ स्मायल एट द ग्रोसरी शॉप, अ थँक्यू तो आमकां आमी मागता तें दिता. आमी जायते फावटी सगळींच बेजार करता, म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका दी. तो चाडवना, तो दिता सगळ्यांक. आमी ताका थँक्यू म्हणून पुरान विसरता. एक जाणटी बायल घरांत आसा, तिका कितें एपार हाडून दिवपाक कोण ना. हांव जाणा, तरी म्हाका पडलेलें ना. तिका जाय त्यो वस्तू
शॉपार वचून दुकानार वचून हाडून दिवप. आमच्या दिसा दिसपट्टे घरांत काम करता आसतना मोगान खुशालकायेन करप, हें तें काम देवाक जाय तें. आनी हें केन्ना घडटा जेन्ना आमी जाणाव आनी मानून घेता कितें जाका देवान धाडला ताचेर हांव विस्वास दवरतां. आनी जाका देवान धाडला ताचेर हांव विस्वास दवरतां देखून हें सगळें दिसा दिसपट्टे जिवितांत म्हजे सगळें घडटा तें खुशालकायेन हांव करतां. हें तें देवाक जाय तें काम. धाकटुल्यो धाकटुल्यो वस्तूंनी भाव भयणीनो आमच्यांनी खुशाल जीव येता. आनी हें करता तेन्ना आमच्या जिवितांतलें टेंशन, एंग्जायटी, प्रॉब्लेम्स नान जातलें. कित्याक आमी देवाक जाय तें काम करिना, आमकां जाय तें काम करता. आनी आमकां जाय तें काम करता तेन्ना मना काळजाची कुशालकाय आसना. तेच घडये घडये. पूण देवाक जाय तें काम आमी करतले जेन्ना जेजूचो अनुभव आमकां आसा. आमी दिसा दिसपट्टी मिसाक येता, काय बरें बरें दिसता. एक यादनेक सांगतालो म्हाका, फादर म्हणटा मी सकाळीं करूंकूच बरें दिसना. कितल्याक? कित्याक 5-6 लोक आसता. 5-6 लोक आसता म्हणटा इगोर्जीन. कोण हें? हांव ताका सांगता आमच्या इगोर्जीन खूब लोक येता. कुमन्यांव दिवंक पुरान कितलींच जाणां आसता. हे मिसाचो फोड बाबा भयणीनो असायनमेंट फॉर द डे. असायनमेंट फॉर द डे गॉड गिव्स ईच वन ऑफ अस. एक एकल्याक आमकां आमी घरा पावलीं नोस्तो करता. नोस्तो करतना पुरान आमकां नोस्तो करूंक आदार दिला. एक बरें उतर म्हजी घोरकान्नीक वो कोण आमच्या घरांत काम करता ताका बरो जालो नोस्तो. घरांतलीं बाय सोदता आसतना, कामाक वता आसतना एक स्मायल. बासींत आमकां कंडक्टर मेवतात. आमी मोटो चलयतना थोडे फावटी फूल स्पीड, तितून हांवूय आसा, फूल स्पीड. देवाक जाय तें काम बरे भाशेन म्हजो जीव दुसऱ्यांचो जीव राखूंक. काल हांव बाणावलेसान येतालो, म्हाजेवडे गेलो आनी म्हाजेवडे येता आसतना सांज जाल्ली. चड लेट न्हय, सांज जाल्ली 6:30 जाल्ले. नोई ब्रीज आहा थंय वचपाक जायना, येवंक जाता. काल वचपाक जायना थंय पुलीस नासलो. मुखार जायते पुलीस आसले आनी इतली मोटरां तांणी दवरल्यांत सगळे रुल्स पिड्यार जाले. नोये ब्रिजी वयल्यान वचूंकूय सोदतात. कितलींच मोटरां दवरली. हेरांक मागीर कळ्ळें पुलीस आहात म्हूण. ते थंयच टर्न मारून वचूंक तांकां खूब त्रास पडले. देवाक जाय तीं कामां हीं आमी सगळ्यो गोत फाटल्या सुमारांनी गुणगुणूच आसल्या. सगळ्याकूच फोडलां, सगळ्याकूच धूड. देवाक जाय तीं कामां बाबा भयणीनो आमचे जिवितांत हो जेजूचो अनुभव. आनी हो जेजूचो अनुभव घेवन ही गिव्स अस असायनमेंट फॉर द डे. If we can only know what is the assignment the Lord gives me every moment of the day till I come for Mass tomorrow. देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? The Jews asking Jesus. देवाक जाय तीं कामां. आनी जेजू तांकां सांगता म्हजेर विस्वास दवरात आनी तुमचें जिवितूच देवाक जाय तसलें जातलें. And when we believe in Christ, our Savior, our Redeemer, our Lord and God, we will do everything that pleases God. तोच जेजू जाणें सगळ्यांत बापाक महिमा दिली हे वेदीचेर येतलो. ताचे लागीं कृपा मागुया.
आमचे दिसा दिसपट्टो असायनमेंट देव आमकां दिता तो उर्बेन खुशालकायेन करूं. वेळा वेळाची कृपा जी वेळाक आसा त्या वेळाचो आमी बरो उपयोग करूं. बिटोनेक आमी गायन गावया माल वरदानाचो C23 पान 30 आनी 8 C23 पेज 38. भयणी भावांनो, आमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनान तारी मोहिमेनी आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मागून घेवन भुवर्ते देवा, आमचे मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार सोडून दी. ओत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान इस्तापलेल्या ह्या बलिदानात फावो ती बरी वांटो घेवंक कोनवाळेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वराक सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सुरपदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्ततो भजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो निरपराधी आनी दुलोप मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनः जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorganizo sarmola tuja moimoga usorgi tu gasozo sorves porace nami etatakazo usorgi tu gasozo. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेचपरी जेवण जातो आसतना एक काळस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेसू नवे नेत्रलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक किपरी तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकर आंतोनी आल्बुकेर्गाची काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपूण वेलो. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो, तशेंच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची इबेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनान. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाची खुशी करूंक आनी बापाक जाय तसलीं कामां आमी दिसाचे दिसा करूंक हांसत्या तोंडान, खुशाल काळजान, बऱ्या मनान दुसऱ्यांक आमी आदार दिवंक, दुसऱ्यांचें जिवीत सूख करूंक, दुसऱ्याच्या जिविताक खुशालकाय हाडून ही ती देवाक जाय तीं कामां आमी करूंक बरोबर जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र, तुजो राज संवसार, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो प्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां दी वार दया करून हे जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकतांतली वाटाई तुमी आज जेजू क्रिस्ता जे दोन मुताक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनाच्या ससनान. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. असो जेजू जो देवांक बापाक मानता तीं कामां करूंक शिकयतालो
हो जेजू आज आमचे काळजां दिता, आमचो असायनमेंट दिसा दिसपटी ताका मानता तसलो करूं. येताच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. Somia, tujen mogę भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुजे खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. कोम्यांच्या वेळार आमी गायन गावया D40 सोर्गी उंडो जेसून दिलो पान 60 आनी 9 D40 पेज 69. Jesus.
प्रार्थूया. देवा आमचे स्वर्गीचे बाप्पा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमचे गायिल्ले स्वयंभाग तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तर आमी आतांच घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं दिसान दीस तुका जाय तीं कामां आमी करूंक आनी तुज्या पुता जेजूच्या एकचारान वाडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आज सांजे 4 वरांचेर मागणी तेर्स आसा. तेर्सा उपरांत परम संस्काराक मागणी आनी आशिर्वाद 6 वरांचेर. फाल्यां 2 सोमवार आसा. सकाळीं 7:30 वरांचेर तुमचे बराबर हांव दिनवासनीचे मीस करतलो. 40 आनी 4 वर्सां 44th एनिवर्सरी ऑफ माय ऑर्डिनेशन. ह्या मागणी फावो जाल्यार यादनीकपणाची 40 आनी 4 वर्सां फाल्यां सोंपतात. खेरीत भाशेन तुमचे बराबर हो वेळ सारूंक देवाक आर्गां दिवंक तुमकांय आमंत्रण. 7:30 आनी 10:30 फाल्यां सिस्टर SP डायस ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंटाची सिस्टर आपल्यो शाश्वत आंगवण्यो परपेच्युअल वावज केल्यार तिका 25 वर्सां भरतात. सकाळीं 10:30 वरांचेर बिश्प साहेब कॉमेंतांत येवन आर्गांचे मीस करतलो हेरा पाद्री बाराबर. तिचेय पासत आमी मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाक जाय तसलीं कामां करूंक वचून यात. जेजूची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. शेवटाक गायन गावया. E4 देवाक आर्गां दिवया. 5, 7 आनी 8. E4 पेज 78. आमी तिसरो श्लोक गावया. Sacha